कांदोळीची सनबर्न पार्टी कायदो आनी सुवेवस्थेक लागून दक्षिण गोंयांत घेवची अशी सुचोवणी गोंय सरकारान आयोजकांक केल्या। उत्तरेतूंच पार्टी करपाची असल्यार जानेरांत करची पडटली अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार म्हणटा। 5 दीस पार्टी करपाक सरकाराची कांयच हरकत ना, मात सध्या तरी तसो प्रस्ताव ना अशें परुळेकारान स्पश्ट केलें। इतले मजगतीं सनबर्न पार्टीक सरकार मान्यता दिता म्हूण काँग्रेसीन पर्रीकाराचेर खर टिका केल्या। लोकल जे लोक आसा तांच्यांनी थोड्यांनी म्हाका बरोवन दिलां की बाबा ह्या फारा त्या टायमार करूं नाका, एक तर मागीर करा किंवा तो त्या वेळार हांगा नॉर्थ गोवा करिनासतना सावथ गोवा करा। आनी सावथ गोवाचे आमचे थोडे MLAs बी आहा, तांचेंय म्हणणें आहा की असले इव्हेंट सावथ गोवानूय जावचे। ताका लागून आमी एक विचार केला की ऑलरेडी हाका कळयलां की जे इव्हेंट करपी आसा तांकां की ह्या वेळार तुमी हो सनबर्न हो इव्हेंट नॉर्थ गोवान करिनासतना सावथ गोवान करचो, जेणे करून आमकां सेक्युरिटी पुलीस फोर्स सगळें जे आसा ते वेवस्थीत नॉर्थ गोवा सावथ गोवा मॅनेज करून हो जो त्या वेळाचो जो सगळो क्रावड आसा हो मॅनेज करपाक बरें पडटलें। गेल्या वर्सा जेन्ना काँग्रेस कार्यकाळान जेन्ना पळय परमिशन दिवपाचो प्रश्न येयल्लो तेन्ना सनबर्न पार्टीचे जे आयोजक आसा तेंच्यांनी ट्युरिजम, एक्सायज, पंचायत, कमर्शियल टॅक्स, होम डिपार्टमेंट अशी वेगवेगळी सगळी परमिशनां सगळ्यांनी घेतलेली। आनी आतां मनोहर पर्रीकारान तांकां भायल्या लोकांक ह्या गोंयांत येवन पळय जे हे धंदे करता वायट, तेच्यात म्हणण्या प्रमाणे जे पळय वायट धंदे करता तांकां सगळे परमिशनचे पळय आसा ते सुटसुटीतपणान मेळपाक लागून सिंगल विंडो सिस्टम केल्लेले आसा आनी त्या सिंगल विंडो सिस्टमा प्रमाणे तांकां परमिशन दिवपाचें काम मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान योग्य रितीन करून हांगासर परत एक U-टर्न घेतलेलो आसा। आमच्या कार्यकाळान त्या टायमार एक 3 दिसांक परमिशन दिवं, पण आतां आनीक 2 दीस एडिशनल दिवपाचो प्रयत्न जाता। घेवया एक विसव।